तुझे मुखामोळ हांव पळोवं आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ए सोम्या ए काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ए सोम्या ए काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता तुझ्या अस्खतकायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ए सोम्या तूं म्हाका सांग म्हज्या अस्खतकायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ए सोम्या ए तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता कबूलदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता नश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता कबूलदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता
हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 या पवित्र सक्रमेंतांत या घडये परत तुझे आजारपण आमी वळखून घेता तुझे मुखामळ पळोवंक आमी हांगासर आयल्या सोमिया आमच्या जिविताच्या हर एका घडी आमच्या संगात रावताय आमच्या अस्कत गायन आमकां बळवत करताय आमच्या पिडेशिड्या वेळार आमच्या बगलेक रावताय सोमिया तुझ या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय तुझे हजरपण या घडी आमी बघता आसतना तुझे मुखार आमी सरपडता तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तुझी स्तुती आमी गायता सोमिया आमकां तुझ्या पांय तळ आमी समर्पण करता तूं आमचो देव आमच्या संगत आसो आमचे जिवीत सोडून वचत तुमचो म्हणलें या घडी आमी वळखून घेता आसतना सोमिया हांगासर या आराधना जमलेल्या हर एका भाव भयणीक तुझ्या पांय तळ समर्पण करता ताची कुटुंबां तुझ्या पांय तळ समर्पण करता जे कोणाक तुझे लागीं विनंती करता ताका हर एकल्याक तुझ्या पांय तळ समर्पण करता सोमिया प्रत्येक जण विविध माध्यमां मारिपात या आराधनांत वांटेली जावन ज्या गांवांत जावन परगांवांत जावन हर एका भावनाक तुझ्या पांय तळ समर्पण करता हर एकल्या सांगाता तो राव सोमिया हर एकल्याच्या सांगाता तो राव सोमिया तुझे मुखामळ आमकां हर एकल्याक दाखय सोमिया तुझो वैभव बघूंक आमकां दे सोमिया सोमिया जेजू तुका आराधन आमी करता तुका आमी नमान करता तुका आमी महिमा दिता तुझी स्तुती आमी गायता सोमिया आता आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Samista mi bashya magachano. परत या बहु पवित्र घडये सक्रामेंतांतल्या त्या जेजू मुखार आमी आसाव मोगाचेनो परत आमचे व्हड भाग सोमिया सांगाता वो थोडो वेळ करसूंचे सोमिया सांगाता रावचे मोगाचेनो सोमी आमचे सांगाता रावंक आशेता आनी ह्या सोमिया सांगाता आमी रावचे या सोमियाक अनुभव करचे हे भाग या घडी आमकां लाभला त्या देखून सोमियाक आमी अर्गां दिवया सोमियाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचेनो सान फ्रांसीस आसिसी एक पटी तो म्हणालो ताचे जिवितांत साबार बूक वाचून ताणें समजून जाणवाई जोडच्याची सडीत या सक्रामेंटा मुखार बसून मागणें करतना ताका मेळिल्ली जाणवाई ताका मेळिल्ली समजूनी ताका मेळिल्ली ती करपा अगणित म्हणलें तो वर्णन करता मोगाचेनो त्या देखून थोडे वेळ आमकांय बगूंक बरो घरा बसून एक बूक दोन बूक वाची येते बायबल वाची येते पूण मोगाचेनो बहु पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून मागचे वो वेळ करसूंचे ताचे की वरती जाणवाय अगणित जाणवाय दुसरी ना मोगाचेनो आनी आज ह्या वेळार आमी हे भाग विसरून कान ह्या सोमिया मुखार आमी आयल्या मोगाचेनो आमचो सोमी आमचो तो धनी आमचो रचणार आनी पोसणार ह्या बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाचेनो सिराकाचो पुस्तक अध्याय 40:2-15-16 अशें म्हणटा हांव आतां सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो उगडास करता आनी हांवें देखलां तें हांव वर्णिता सर्वेस्पराच्या उतरा वरवीं ताची कृत्यां रचून आयली आनी सगळी सृश्टी ताचे कुशीक पाळो दिता परजळटा तो सूर्य सगळ्या वस्तूंचेर दिश्ट घालता आनी सर्वेस्पराची सगळीं कृत्यां ताच्या वैभवान भरल्यांत मोगाचेनो सोमियाची अगणित जाणवाय अगणित पदवी अगणित महिमा या सगळ्या रचनेत दिसून येता मोगाचेनो आनी त्या पदवेदारा मुखार त्या रचणारा मुखार त्या जाणवाया मुखार आमी बसून आसा मोगाचेनो त्या देखून सान फ्रांसीस आसिसीन म्हणली ताच्या मुखार बसून मागणें करतना मेळची ती अगणित जाणवाय समजोनी दुसऱ्या खंय मेळोवंक साध्य ना मोगाचेनो कित्याक तो समजोनेचो धनी जाणवायेचे ते कीर्ण मोगाचेनो आनी त्या सोमिया मुखार आमी हांगासर बसून आसा मोगाचेनो आमी सोमिया मुखार बसून आसा
या देवाक असाध्य म्हणले खंयचेय ना मोगाचे न्हू. तेदगून कीर्तन 130:8 वाक्य 8 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक बालता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक बालता. ही उतरां एक घडी आमी सांगता म्हणया मोगाचे न्हू. ही म्हणटाना आमच्या जिवितांत ती पदवी ती अगणित जानवाय वालता मोगाचे न्हू. आमी ती महिमा बगूंक शकता आनी आमचे मारिपात ही सोम्याची पदवी महिमा परजळता मोगाचे न्हू. तारगून ही उतरां कीर्तनकाराची एक घडी बरो म्हजे सांगात आमी म्हणया मोगाचे न्हू. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक बालता. ससनाक बाळटा. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक बालता. ससनाक बाळटा. ससनाक बालता. ससनाक बाळटा. एक घडी बरं आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. एक घडी आमी मौन बसया आमी मोगाचे न्हू. अगणित जानवाई पदवे मुखार आमी बसून आसा. आमचे खातीर तो सगळें करता. तसो मोग आमचे थंय अगणित मोगाचे न्हू. ससनाक बालता तसलो मोग आनी असल्या मोगान ताणें म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एकल्याक रेवड घाला मोगाचे न्हू. एक घडी बरो ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना तसो मोग आमी अनुभव करया. तसो मोग आमी साकिया मोगाचे न्हू. ताची अगणित पदवी महिमा ताची जानवाई ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू. आमकां ताच्या पदवेक जानवायेक महिमेक समर्पण करया आनी ती पदवी ती महिमा आमच्या जिवितांत रास करून दी. ताची पदवी महिमा दाखोवन दी म्हणून एक घडी भर आमी मागया मोगाचे न्हू. कीर्तन 130:8 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपरता. तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सकडां प्रास तुवें वर्तें केलां. त्या देखून ताचें नांव सत्यवंत बळादीक आनी ताचें उतार अधिकारान भरलेलें मोगाचें न्हू. आनी ताची पदवी महिमा अगणीत जावन आसा. तर ह्या सोम्याक आराधन करून स्तुती करून हें गीत आमी गावया. स्तोत्रा देवा पान नंबर 70. सकडां आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. ताळयो पेटोवन आमी संतोशान हें गीत आमी गावया. आमच्या जिवितांत ताची पदवी ताचो अधिकार ताची महिमा आमी जायती अनुभव केल्या मोगाचें न्हू. आमी हर एकल्यांनी आमी कितेंच न्हय पूण ताची पदवी ताची सकत अगणीत जावन आसा आमच्या जिवितांत. त्या देखून त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, अर्घ दिवया, तसो उपकार आमी आठवया. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, येशू देवा. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, येशू देवा. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, येशू देवा. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा
ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು देवा आमकां दोन दोळे दिल्यात मगाच्यानो ऐकूंक दोन कान दिल्यात आनी त्या मारीफात ताची महिमा पदवी आमचे ती उगडावी जाता ताचे उतार ऐकूंक ताणें रचल्या ह्या रचनेचो आमी रचने पळोवन अनुभव करूंक आनंद बघूंक ताणें आमकां फावो केला त्या देखून ताका आमी अर्घ दिवया स्तुती करया ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ आमकां चलच्या खातीर दोन पांय ताणें दिल्यात मगाच्यानो आमी खंय वचूंक जाय कितें करूंक जाय आमकां ताणें थंय सर्वेच्या बरें हे दोन पांय बळिश्ट पांय दिल्यात आमकां कितें काम करूंक आसा दोन अपूर्वाचे हात दिल्यात दिसपट्टो ग्रास करूंक वावर करूंक ह्या हातांक ताणें बळ दिलां सकत दिल्या मगाच्यानो ह्या रचणाराक ह्या दणयाक ह्या आमच्या सुमयाक आमी आराधना करया स्तुती करया मगाच्यानो ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ आमकां उतरां उलोवंक एक बरें तोंड ताणें आमकां दिलां मगाच्यानो आमकां समजोवचें सकत आमकां मेंदू आमच्या तकले भितर ताणें दिलां मगाच्यानो मोग करता तसलें एक मोण दिलां बगसूचें एक उदार काळीज ताणें आमकां दिलां मगाच्यानो ह्या सुमयाक आमी आराधना करया स्तुती करया नमन करया हेच्या वरती दिरवी आमच्या जिवितांत दिल्ली हाच्या की वर्ते आजाप आमच्या जिवितांत दुसरें ना मगाच्यानो मुझे हात मुझे पाय मुझे कान मुझे तोंड मुझी जीभ मुझी मोत मुझे काळीज म्हाका सुमयान दिल्लें व्हडलें दिरवें मगाच्यानो वर्ते आजाप म्हज्या दिसपट्या जिविताचे मुझी आस्त बदीक हेंच मगाच्यानो सारकून ह्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया स्तुती करया नमन करया संतोष पडया मगाच्यानो ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus, for all the wonderful things that you have done into our life. आमच्या प्रियकलेचे जीवित अद्भुत मान वेगळ्या आयुष्याने आमचे वर्ते जीवित या सोमरा आमच्या दिलाय आमचे जीवित वर्ते बरे पण काम केलाय आमचे दिसपते जीवित सोलो वताय सोमिया आमच्या बगले तू रावताय तुका कितले अर्घ वगळा दिल्यारी भावना सोमिया तुका आमी दिन वता तुका आमी थँक यू म्हणटा तुका आमी अर्घ वगळा दिता सोमिया थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज जीसस adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus thank you Lord thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 बुश्यामी मगाचेनो
ದಿಸಸೋ ವಾಂಜೇಲ್ ಮತ್ತೆ ವಸೋ ವಾಂಜೇಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 4 वाक्य 26 आम्ही वाचले जाल्यार वांजेलांत अशी उतरां आसात. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता, दीस वा रात तो न्हिदोन आसो वा जागो आसो तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तो सोनेना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग आमच्या दिसपट्या जिविताची एक गडीत, एक रईत वा आम्ही एक रांदई करता, एक कृषी करता, आम्ही एक बी घालता. पूण ते बी कशें पडटा, कशें नांदू पालवी बा जड भायर येता वा ते वाडटा कशें आमकां कोणाक गळीत आसा की जावं बरो आमी इल्लें ईट करता, पोस्ट करता. पूण ते कशें करता, कित्याक जाता आमकां ते कळीत आसा की हो मिस्तेर. तशेंच आमचे हर एकल्याचें जिवीत मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत ताणें आमकां जिवीत दिलां, ह्या जिवितांत कितें गरज आसा सगळें दिलां आनी आमचें दिसपटें जिवीत सोलोन आसा मोगाचें न्हू. थोड्यो पटी हांवें मस्त जाणांनी म्हणलें आयकलां, म्हज्या जिवितांत अशें घडलें की म्हज्या जिवितांत हें कशें जालें, इतलें बरें, इतलें आपोरबाय, म्हाका पातयेवंक जायना, म्हाका अजुनूय म्हज्या जिवितांत हें सोपान म्हणल्या बरें बगता. सभार पटी आमी उद्गारल्यान जावं बरो, सभा जाणांनी सांगलें आमी आयकलां जावं बरो, हें कशें म्हज्या जिवितांत म्हाका एक सोपानशें म्हाका दिसता. पूण मोगाचें न्हू, देवाची महिमा, देवाची पदवी मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत तो कशें चलोवन व्हरता, आमच्या जिवितांत कितलीं आजापां अद्भुतां हर एक घडी खर नासा मोगाचें न्हू. ताका लागून मस्त बडी सांगलां आमी आजापां अद्भुतां सोदून वचाचें म्हणना, पूण आमच्यात जिविताचेर नदर घाल्यार, आमच्यात कुटुंबाचेर आमी नदर घाल्यार, हर एका दिसाचेर आमी नदर घाल्यान जाल्यार मोगाचें न्हू कितलीं असरिया अद्भुतां आमच्या जिवितांत घडोवन आसात. आमचें जिवीत एक सोलोन आसा, तेंत एक व्हडली महिमा, पदवी, असरिया मोगाचें न्हू. ताचें की दुर्तें ना मोगाचें न्हू. सांबावलान एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 म्हणटा, देवान तुमकां कसल्या बरवश्याक आपयल्यात म्हण तुमी समजा जाय. आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या खेद्या व्हरता ग्रेस्त गायच्या दायजांत तुमकां वांटेलीन केल्यान म्हूण तुमकां कळा जाय. आपणाचेर भावार्थ दवरतल्यान तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हणून तुमी जाणा जाय. हेंच म्हजें मागणें म्हणटा सांबावलो. Praise the Lord. 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 मोगाचें न्हू, आमकां देवान रचलां, हें सगळें आमच्या जिवितांत दिलां. त्या खातीर खेद्या व्हडल्या बरवश्याक आपयल्यान म्हूण आमी समजा जाय, हो मिस्तेर आमी समजा जाय म्हूण सांबावलो म्हणटा. आनी तारीखून आपणाचेर भावार्थ दवरतल्यान तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय. तारीखून मोगाचें न्हू, आमी आमचे दिसपटे जिवितांत करचें तितलें ताचेर भावार्थ, ताचेर पातयेवचें आनी आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ समर्पण करचें. आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें, आमच्या जिवितांत अद्भुतां करचें ताणें मोगाचें. आमी न्ही, म्हजी जानवाय न्ही, म्हजे पयशे आस्त बदीक न्ही, म्हजे शिकाप वा म्हजे पदव्यो न्ही मोगाचें न्हू, हें ताणें. तारीखून हें सत आमी वळखून घेवचें मोगाचें न्हू. तारीखून जोब प्रवादी अध्याय 9 वाक्य 4 म्हणटा, देव गिन्यानान सर्व जाणार, पदवेन सर्व बळिश्ट, ताका विरोध करून कोण शाबीत उरला. पळया, देवाची जानवाय, देवाची पदवी कितली अगणित, ताच्या विरोध वचोन कोण उरला, कोणी उरला आसा गी, कोणी आसा गी. तारीखून ते इसारता मोगाचें न्हू. तशेंच इजाया प्रवादी अध्याय 26 वाक्य 4 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक खडाप, ताचेर आमी इतलेंत करी जाय, ताची पदवी, ताची महिमा अगणित जाल्यार आमी ताचेर विश्वास दवरी जाय, आमी ताचेर आमी पातयेनी दवरी जाय. जरमाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 12 म्हणटा, आपल्या पदवेन ताणें पृथ्वी रचली, आपले जानवायेन संवसार स्थापीत केलो आनी आपल्या बुद्वंगायेन मळाब विस्तारली. हें सगळें ताचें मोगाचें न्हू. आमचें म्हणलें कितेंच ना, ताणें आमकां केलां मोगाचें न्हू. आमी ताचेर पातयेनी, ताचेर आमचो भावार्थ, ताचेर आमचो विश्वास मोगाचें न्हू. कीर्तन 147 वाक्या 4 वा 1 वाचतना म्हणटा, सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, भक्तांच्या सभेंत ताची स्तुती करा, नासोन ताच्या नांवाची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. हें पुरो ताणें केलां फकत आमच्या मोगान, आमच्या मोगा खातीर मोगाचें न्हू.
ताज्या मोगान ताज्या मोगा खातीर ताज्या महिमे खातीर ताणें केल्लें मोगाचें न्हू. आमच्या देवाक नांव ओडपोवन हें गरज ना, तो आशें ना, पूण आमच्या मोगान बरोवन आमचे खातीर हें केल्लें, आमी ताच्या मोगान जिये जाय मोगाचें न्हू. ते लागून एक घडी आमचे दोळे धांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचें न्हू. एक घडी आमी उपकारी मनाची जावया मोगाचें न्हू. कितें व्हरतें भाग ताणें आमकां दिलां, कितलें बरेंपण आमच्या जिवितान केलां, ताजी पदवी महिमा आमच्या जिवितान कितली बळादीक तरान ताणें दाखयल्या मोगाचें न्हू. आनी आमचें दिसपट्टें जिवीत कितल्या बळादीक तरान तो चलोवन व्हरून आसा. एक घडी तसो मोग आमी साकिया, ताची पदवी महिमा आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवया मोगाचें न्हू. ताजें अद्भुतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी उडास काडया मोगाचें न्हू. आनी आमी कृपा मागया ताच्या मोगांत जियोंक, ताच्या मोगांत रावोंक, ताच्या मोगांत वाडोवंक आमकां कृपेन बरं, सक्तेन बरं म्हणून त्या जेजू कडेन एक घडी भर आमी मौनपणी आमी मागया मोगाचें न्हू. तर सोमी आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक आपयता, म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आमचें नांव कन्न हर एकल्याक आपयता, आमचे लागीं विचारता मोगाचें न्हू. ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया. ह्या वखदां आमचें जिवीत ह्या सोमयाक आमी समर्पण करया, तसो मोग आमी साकया मोगाचें न्हू. पान नंबर 109. तुझ्या मोगांतून जिये बाळा, आपय म्हाका जिणेन तुझ्या, तुझे सर्वस्व दितो म्हाका, गोपान दिता विशे मोजा, म्हज्या मोगांतून जिये बाळा, आपय म्हाका जिणेन तुझ्या, तुझे सर्वस्व दितो म्हाका, गोपान दिता विशे मोजा. संसार साडीत तरी मनीस केंडीत तरी, हांव तुका केदी साडी सोना. संसार साडी तरी मनीस केंडी तरी, हांव तुका केदी साडी सोना. नेण्ट्या बाळाक आपली आवय साडी तरी, हांव तुका केदी साडी सोना. नेण्ट्या बाळाक आपली आवय साडी तरी, हांव तुका केदी साडी सोना. म्हज्या मोगांतून जिये बाळा, आपय म्हाका जिणेन तुझ्या, तुझे सर्वस्व दितो म्हाका, गोपान दिता विशे मोजा. मोगाचें आमचो देव तो दर्यो दाळ्याचो, रर्तल्यांक बुजोवन दिवचो, सर्गीच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरचो, आमच्या सांगात रावचो.
आणि तो विश्वासी देव अ फेथफुल गॉड आमी म्हणटा आमी अविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी देव म्हज्या आनी तुज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान मोगाचो न्हू आनी हो देव म्हाका तुका केदींच सानिना ताचेर आमी फातये बीन दवरया विश्वास दवरया मोगाचो न्हू ताची पदवी महिमा ओळखून घेवया आमकांच ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचो न्हू सर्वेस्पर देव हांव तुजो दर्यो दयाळायसो रडतेल्यांक सुगोन दिवसो सर्गी वाटेन चलोवसो पर्वस्तान सोडी तरी दोंगर सर हालती तरी विश्वासी मोग हो मोसो केदीस तुका संसोना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुज्या तुजें सर्वस्व दितो म्हाका गोपान दिता विशे म्हज्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोडे दिसा आदीं एक व्यक्ती म्हजे कडेन उलयतना म्हणालो म्हाका म्हज्या वाड्यांत गुरकार जावंक आसलें पूण आमी सुकारी मारली आनी तो उलोवन म्हणालो हांवें विचारल्या कित्याक आनी तो म्हणालो म्हाका जाता गी म्हजे वरवीं जाता कितें म्हजे वरवीं ती सकत आसा गी करचें त्या देखून हांवें सुकारी मारली हांवें ती खाण घेवना आनी त्या देखून तिकात तें मेळ्ळें गुरकारणेचें काम तिका प्रायज जाल्या सोलोंक कस जातात जाल्यार दुसरी वाट ना तिणें घेतलां हांवें सुकारी मारली मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत थोडे बडी आमच्याच विशांत कीळ चिंचे म्हाका जाता की आनी आमी थोडे बडी थोड्या संगतींत हावन थोड्या कामांत हावन थोड्या वावरांत हावन आमी सुकारी मारचे आसा मार्कस वांजेल अध्याय 4 वाक्य 30 म्हणटा सासवाचें बी मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियाकांक प्रास ल्हान पूण तें ओमतास तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक फांटे गोंटेर बांदतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मगाच्यान आमी मस्त बडी आमची सकत आमी वळखून घेना उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 27 कितें म्हणटा देवान मनशाक रचलो दादलो आनी श्रीकांत रचलें आनी त्या मनशाक देवान आपल्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचली आमी हर एकली देवाच्या सारक्याची देवाच्या स्वरुपाची आनी देवाची पदवी देवाचो अधिकार आमचे तें हर एकल्या तें आसा मोगाचें न्हू पूण आमी तें वळखून घेवंक आनी आमी त्या दिशेन फुडें वचोंक आमी साबारपणी सुकोन पडटा आनी आमकांत आमी कीळ तरान पळोवन आमी आमकांत विचारचें म्हाका साध्य आसा गी म्हजे वरवीं जाता गी आनी आमी पयस पयस रावोंक आमी प्रयत्न करचें मोगाचें न्हू पूण ही उतरां एक सासवाचें कण आमी पळयलां ल्हानशें पूण जेजू कितें म्हणटा तें ओंपुल्ल्या वेळार तें कीर लाता सकट झाडां प्रास व्हडलें जड जाता आनी फांटे फोडतात आनी तांतूं येवन सुकणी गोंट्यार बांदतात म्हळ्यार एक ल्हान आसलें एक व्हडलें जड जाता फांटे फोडतात आनी साबार सुकण्यांक एक आसरो जावंक पावता जाल्यार एक गोंट्यार बांदूंक सकूंक गोंट्यार बांदूंक अवकाश करून दिता जाल्यार आमचें जिवीत कितलें व्हरतें मोगाचें न्हू त्या देखून आमकां देवान रस्त आसतना आमचे खातीर मात्र रचल्लें न्ही आनी आमी आमचें जिवीत आमचे खातीर मात न्ही देवान आमकां जायतें बरेंपण दिलां केलां जाल्यार आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी जोरोवंक आसा मोगाचें न्हू हेरां खातीर आमी जियोंक आसा मोगाचें न्हू आनी त्या मारिपात आमचे जिवितांत
देवाची पदवी देवाची महिमा आम्ही ते ओळखून घेऊंक आसा मोगाचे न्हू. निर्गमन पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 20 आणि 1 देवान मोइजेक विसून काडलें. एका वर्त्या मिसावा खातीर मोइजेय दाखयलो आपणाक साध्य आसा की आपणा वरी जाता की आपणाक जिवेशी मारतात, पूण देवान ताका बळवून केलो, देवान ताका सक्तेवंत केलो. आणि वाक्य 22 कितें म्हणटा, सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें तूं फाटीं वचून इजिप्तान पावतास हांवें तुका दिल्ल्या पदवेन फाराव्या उजीर आजापां करून दाखय. हांवें तुका दिल्ल्या पदवेन, म्हज्या पदवेन न्ही, हांवें तुका दिल्ल्या पदवेन. सर्वेस्पर म्हणटा हांवें तुका दिल्ल्या पदवेन फाराव्या मुखार उबो रावून आजापां करून दाखय. आमी आमच्या पदवेन कितें करचें न्ही मोगाचें न्हू. देवाची पदवी आमचे मारिपात परजळटा. आमी कितेंय हात घालतना, आमी कितेंय फुडें समकतना देवाची पदवी अगणित सकत आमचे मारिपात परजळटा मोगाचें न्हू. हें सत आमी वळखून घेवचें मोगाचें न्हू. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 10 म्हणटा, दावीद चड आनी चड बळिश्ट जालो कित्याक सर्वेस्पर दळबारांचो देव ताचे सोबे आसलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आतां दावीद बळिश्ट जालो, ताची थंय जानवाय आसली, ताचे थंय पदवी आसली न्ही, सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो, सर्वेस्पराची पदवी ताचे सवे आसलें. तर मोगाचें न्हू आमी कितलीं बळिश्ट मोगाचें न्हू. आमी पातयेचो देव आमचे सांगात आसा, आमचो सक्तेवंत देव आमचे सांगात आसा, तर आमी कितलीं बळिश्ट मोगाचें न्हू, आमी कितलीं वर्ती मोगाचें न्हू. हें सत आमी वळखून घेवचें मोगाचें न्हू. आमी हर एकल्यानी आमी वळखून घेवंक आमी प्रयत्न करचें आनी त्या दिशेन आमी प्रयत्न करचें मोगाचें न्हू. त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 31 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, गारुडा बरी तांकां पाकाटे फोडटले, तीं धांवतलीं पूण थकची नात, तीं चलतलीं पूण दमची नात. पळय आमी सर्वेस्पराचेर पातयेवन मुखार वेताना नवें बळ मेळटा, पाकाटे पडतात, आमी उपतेल्याव धांवतेल्याव चलतेल्याव आमकां कोणाय कितेंय करूंक साध्य जावचें ना मोगाचें न्हू. हें सत मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर मग चनो एक घडी भर परत आमचे दोळे धांपया, आमचे दोन्ही हात आमच्या उस्त्याचेर आमी उधारे दवरया मोगाचेनो. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया, आमी आमकांत म्हणया मोगाचेनो, आमचेंत नांव कान म्हणया, तूंय देवाच्या सारक्याचो स्वरुपाचो म्हूण तुका आस. देवान तुका ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचें रचला. देव तुज्या सांगात आसा, म्हजे सांगाता म्हजो देव आसा म्हूण खाल जनतावन म्हूण म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. हांव एक सोरी न्ही, म्हजो बळिश्ट देव सक्तेवंत देव म्हज्या सांगात आसा. तुका समून भावा भयणी आनी देवाचेर विश्वास दवरू. सांग ताका तुजेर हांव पात येता, तुज्या सक्तेचेर हांव पात येता. सांग आमकां नवें बळ मेळटलें मोगाचें न्हू. आमी अजापां अद्भुतां करूंक शकतले हांव. आमी थकची ना मोगाचें न्हू, आमी कांगाल जावची ना. कोण पळय सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता पात येता, ताचे थंय नवें बळ हर एका घडये हर एका दिसा वालता मोगाचें न्हू. ना म्हणलें सवाल ना, साध्य ना म्हणलें ना, हर एक संगती साध्य मोगाचें न्हू. कित्याक हांव न्ही, तो म्हजो देव म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता, तो ताच्या बळान म्हाका भरता मोगाचें न्हू. तेदून आमचें तें पॉझिटीव एटिट्यूड, सकारात्मक चिंताप आसूंक जाय मोगाचें न्हू. जाता हांव करता, हांव बरो जाता, हांव गूण जाता, म्हजे वरी साध्य, असलें चिंताप आमचें तें आसा जाय मोगाचें न्हू. जर तर एक सासवाचें खण एकेदो व्हडलें व्हड जावन बळिश्ट जर जावन उबें रावता, साबारांक आसरो जाता जाल्यार हांव देवाच्या सारक्याचो स्वरुपाचो जावन रचलोलो, हांवें बळिश्ट बळवून जावन उबो रावंक जाय मोगाचें न्हू. हांवें भियोवचें खावचें न्ही, हांवें बळिश्ट जावन उबो रावंक जाय. म्हजें जिवीत हेरां खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें जिवंक आसा, जोरोंक आसा.
साध्य न म्हणणे चिंताप नाका तेदगून ती कृपा आमी मागया सुमयेचेर फातींनी दवरया मोगाचे न्हू सुमयेचेर आमी फातींनी दवरया विश्वास दवरया त्या सुमयाक आमी सांगया तूंच बरो तुजो मोगूत बरो तुजी सकत बरो म्हाका दुसरें कांय नाका जर तर तूं म्हज्या सांगात आसाय हांव बळिश्ट हांव बळवंत हांव घर उडा बरी उबोवंक शकता धांवोंक शकता सांगया सुमयाक आनी त्या सुमया कडेन सांगया त्या दोगा सिसांनी एम्माउसाच्या वाटेर म्हणल्या बरी म्हजे सांगात राव आमचे सांगात राव म्हणटानी म्हणलें आज ह्या घडी आमी म्हणया म्हजे सांगात राव म्हज्या दनिया म्हज्या सुमया म्हजे सांगात राव तुज्या बळान तुज्या जिवान म्हाका बर आमचे थंय कितेंय पिडा आसा उणेपण आसा कितेंय बेबिरांत आसा जाल्यार विशेश तरान ह्या घडये त्या सुमयाच्या सक्तेक पदवेक समर्पण करून आमी म्हणया म्हजे सांगात राव तूं आसाय जाल्यार हांव बळिश्ट हांव बळवंत हांव सक्तेवंत सुमयाक आमी सांगया मोगाचे न्हू आनी त्या सक्तेन आमकां आमी बरया आनी त्या सुमयाक सांगया तूंच बरो म्हज्या जिवितान तूंच बरो म्हाका दुसरें कितेंच नाका आमी सांगया आनी त्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया पान नंबर 107 म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो घडी बरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो घडी बरो पोस करताय तूं निवसरो दुस्माना तांकण पारो तुंच पुरो तुंच म्हजो घडी बरो तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच म्हजो घडी बरो तुंच आधार म्हाका तुंच आधार सर्गार पावोचें दार तूंच आधार म्हाका तूंच आधार तूंच सर्गार पावोचें दार और सुकलेल्यान तूंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार और सुकलेल्यान तूंच फुडार मनशान माफुदार तुंच आधार सोम्या तुंच आधार तुंच सर्गार पावोचें दार तुंच आधार सोम्या तुंच आधार तुंच सर्गार पावोचें दार पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक देवो तूंच पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक देवो जीव दिलोय धांवडोन काडो मोरवशाचे कीर फाको जीव दिलोय धांवडोन काडो मोरवशाचे कीर फाको तुंच पावो सोम्या तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो तुंच पावो सोम्या तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो. Praise
the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 मोगाचनो तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो म्हळें जाल्यार त्या सुमयाची उतरां आमकांय पुरो त्या सुमयाची उतरां आतां आमी आयकूंक त्या उतरांचो संदेश आमी घेवंक आमकां समी तयार करया सर्व आमी उबे रावया मोगाचनो पवित्र आत्म्याचे सकत ह्या घडी आमच्या कुडीन आमच्या जिवितान वळोवन दी हे देवाचे उतार आमकां स्विकार करूंक हे देवाचे उतार आनी त्या उतराचो संदेश आमच्या जिविताक घेवंक त्या उतराच्या सक्तेन आमी बळिश्ट जावंक त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी पदवेन बरोवंक आमी आनी आमच्याय जिवितान अद्भुतां आमी अनुभव करूंक आमकां फावो जावन दी म्हण आमी मागया आनी ह्या बोगनांनी हे देवाचे उतार स्विकार करूंक आमकां समी आयती करया. पवित्र आत्म्याक प्रियमान संको 95 सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन बेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन बेगिस्तो मोगासरी सदाच्या आत्म्या सत्माका शिकय सदाच्या आत्म्या सत्माका शिकय दिवच्या आत्म्या प्रेमोचे नावडय दिवच्या आत्म्या प्रेमोचे नावडय नीतीच्या सूर्या उजवाड पाखरी नीतीच्या सूर्या उजवाड पाखरी सोच्या आत्म्या कन्मोची निवराय सोच्या आत्म्या कन्मोची निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी वेगोने वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी वेगोने वेगिस्तो मोगासरी. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 26 वाक्य तावनो 32 वाक्य. जेजून फर्त्यांमुळे देवाचे राज हे परी म्हण येत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा आनी कशें म्हूण तो सुनेना. भुंय आपले सक्तींच फळ दिशें करता. पयलें पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरलेली दानी पूण फळ फिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणूंक लागलो देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयचे ओपार दिवन आमी तें चित्रावेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियां काणा प्रास ल्हान पूण ओमतस तें किरलो न्हू वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणीं येवन ताच्या सवळेक घोंटेर बांदतात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्तान. बशा आदल्या हप्त्यांत आमी आमच्या शेवटा विशयंत जिविताच्या शेवटा विशयंत आमी ध्यान केल्लें आनी आमी ध्यान करता आसतना आमकां भोगलें देवाच्या उतरा वरवीं आमचो शेवट खंय आसा म्हूण आमकां कळटा. ह्या आमकां देवान दिल्ल्या ध्याना वरवीं आमचो शेवट खंय आसा म्हूण कळटा. ह्या कोणा एका मागण्याच्या मनशान सांगिल्ल्या वेळार तुजो असलो शेवट म्हणल्यार कुडलें थंयसर आमकां कळटा.
पूण सवाल एक उब जाता, मुस्तुपटीं आमकां शेवट कसो म्हूण गुत्त आसा. जावंक पुरो एकलो धाकटेर जावंक येता, ताका शेवट धाकटेर म्हूण गुत्त आसा. ह्या धर्मीक व्यक्तीचें शेवट जावन तो घेता. ह्या एकलो कॉन्ट्रॅक्टर जावन ताचें शेवटाचें जिवितांत पावोवंक तो मुखार वता. ह्या हर एकली व्यक्ती एक तराच्या जिविताच्या शेवटांत ती मुखार वचून आसता. पूण सवाल एक उब जाता, म्हाका सांगिल्लें कावन्सिलिंगा वेळार आमी म्हणटा तूं असल्या वयर येताय म्हणून. पूण वर्सां गेलीं आमी कांय तितल्या वयर वचल्लें दिसना. ह्या थोडे फावटी आमची देणी आसली, आमी ती प्रारंभ केली, खंयसरगी वचून पावपाचें आसलें थंयसर वचून आमी पावोना. खंयसरगी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां प्रेरण भोगलें, थोडें कितें आमी साधन करी जाय, म्हजो जिविताचो शेवट ओ म्हूण सांगलें, पूण त्या शेवटाक आमी प्रारंभ केलें तरी आमी थंयसर पावोना. आतां सवाल उब जाता, कित्या खातीर आमी आमच्या शेवटाक व्हरून पावोंक ना गे म्हणलें सवाल. आयच्या वाचपांत आमी पळयता स्वामी जेजू म्हणटा तें सासवाचें बी, बरी ल्हानशें बी. म्हजो तुजो शेवट प्रारंभ जाता आसतना जावंक पुरो हांव एक धाकटेर जावन, जावंक पुरो हांव एक बिजनसमॅन जावन, जावंक पुरो हांव एक धार्मीक जावन, जावंक पुरो हांव खंयच्याय वर्तेंत ह्या कामांत एक ल्हानसो व्यक्ती जावन हांव प्रारंभ जाता. ह्या जिवितांत प्रारंभ जाता. आनी कशें हे सासवाचें बी वाडोवन व्हड जाता, त्याच प्रमाणे एक मनशाचें जिवीत वाडोवन व्हड जाता. आमी म्हणटा जावंक पुरो तो प्रधानमंत्री, ताचें फाटलें जिवीत पळयल्यार तो कालें जावन आसलो. ताचें मुख्यमंत्री आमी पळया, ताचें फाटलें जिवीत जाल्यार कालें आसलें. जावंक पुरो आमकां व्हरतो एक अमेरिकाचो अध्यक्ष, जावंक पुरो आमचे धार्मीक जावं व्हडले हर एका धर्माचे मुखेली, एका खंयच्या हंतांत तांणी प्रारंभ केल्लें. हर एक मनीस ताचें जिवीत प्रारंभ करता आसतना एक ल्हानशें भुरगें जावन, अबल भुरगें जावन प्रारंभ करता. आनी ताचें शेवटी ताणें प्रारंभ करता आसतना ल्हानशा स्थानांत तो प्रारंभ करता. जावंक पुरो एक व्हडलो धर्म प्रचारक आसा, सेमिनारीक वता आसतना तो एक कॉलेज स्टुडंट जावन या हायस्कूल स्टुडंट जावन तो सेमिनारीक सरवता. आनी मुखल्या हंतांनी तो लाखांनी करोडांनी लोकांक शुभ वार्ता प्रगट करूंक शकता. खंयसरगी हर एकलोसो जिवनाचो शेवट प्रारंभ जावंकसो ल्हानशा हंतांत. आतां पळया, पवित्र पुस्तक म्हणटा सुरू जावचें तें ल्हान तरी उपरांत तें वाडटा आनी फांटे सोडटा. आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार एका टायमार आमी कांय नातल्ले तरी पूण जिवितांत वयर आयल्या आनी थोडे फांटे आमकां आयले. आनी ह्या फांट्या वयर सुकणीं येवन बशिल्ल्या बरी सबार जण लोक आमचे कडेन साई सारता, सबार जण आमच्या जिवितांत येतात आनी तीं आमचे तावन बरेंपण जोडून घेतात. कितलीं जाणां आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडलें, ताच्या आदारार म्हजो शेवट खंयसर पावला म्हणलें आमकां कळटा. एक हांव कॉर्पोरेटर जावन म्हज्या एरियांत हांव आसा तर, एक MLA जावन त्या क्षेत्रांत आसा तर, एक मिनिस्टर जावन सगळ्या राज्यांत आसा तर, या सेंट्रल मिनिस्टर जावन सगळ्या देशाक येता तर, ताजे विस्तारली ताच्या जिवितांत कितलो लोक ताचे तें येवन आसा. जावंक पुरो वृत्तेंत एक वकील जावन, एक इंजिनियर जावन, डॉक्टर जावन, चार्टर्ड अकाउंटंट जावन, एक खंयचे आमचे कडेन कितलो लोक येवन आसा. एक धार्मीक जावन आमचे कडेन कितलो लोक येवन आसा. आमी वाडत वेता हर एक व्यक्ती आनी आमचे फांटे विस्तारून येता. पूण थोडे फावटी आमकां भोगता की आमी चड वाडोवना, आमचे फांटे चड विस्तारोनात. कित्याक म्हणलें सवाल विचारता आसतना पयलें जें वाक्य हांगासर म्हणटा, पयलें पालवी उपरांत कणस, शेकींक कणसान भरली दानी, पूण फळ फिकतस तें लूण एक तयार जालां. हांगासर पळया, पालवेतावन पयलें किरलां जाता,
पालवी येता, खणस ताजे उपरांत कणस येता आनी उपरांत कणसांत धान्य भरता आनी फळ पिकोवंक वता. म्हळ्यार हंता हंतांनी ती वाडोवंक आसा. आमी आनीक इंग्लिशान सांगचे जाल्यार प्रोसेस म्हणटा हांव, कोंकणींत आमी म्हणटा प्रक्रिया या विधान. हें जर तर आमच्या जिवितांत आमकां कावन्सिलिंगा वेळार आमकां कितें आमी जाता म्हूण सांगलां तें आमकां साधन जाय जाल्यार जिविताचो शेवट आमचे तें अशी देणी उर्जे जावन उंचल्या पावंडाक आमी वचचे जाल्यार या आमचे तें देवान दिल्लें प्रेरण, देवाच्या उतरां मुखान आमकां मेळ्ळें प्रेरणाकाल वर्त जावंक वचत जाल्यार हर एक कडेन प्रक्रिये प्रकांत्र आमी हर एकल्यानी वचोंक आसा. त्या देखून आयच्या दिसा हांव तूं ध्यान करता ह्या प्रक्रिया कशी आसता गे म्हणलें सवाल. ही प्रक्रिया कशी आसता गे म्हणलें सवाल. कीर्तन 66:12 वाक्य अशें म्हणटा, लोकांक आमच्या माथ्यार बसूंक दिलें, उज्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान आमी गेल्या, पूण उपरांत तुवें आमकां भायर हाडून सुसेग दिलोय. कितलें एक अर्थभरीत वाक्य मोगाचें न्हू. आमी सुरू करता आसतना सक्कळ आमच्या माथ्यार बसतात. ल्हानसो वेपार करता आसतना सक्कळ येवन माथ्यार बसतात. वृत्ती सुरू करतना सक्कळ येवन माथ्यार बसतात. आनी कितेंय तूं करता आसतना खालीं करता आसतना हर एकले तुज्या मांड्यार बसतात. सेमिनारी घेता आसतना सिनियर्स येवन मांड्यार बसतात. सगळ्यांनी आमकां खंयच्याय जिवितांत हर एकल्याक प्रारंभ करता आसतना आमकां बारीक कश्ट भोगता. आनी पयस पुस्तक म्हणटा उज्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान गेले. हांव आतां सवाल उज्यांतल्यान येचें बरें गे उदकांतल्यान वेचें बरें गे म्हणून. गुंडू घालून तुका जुशी मारल्या बरें गे, बालो तोपून जुशी मारल्या बरें गे म्हणलें सवाल. एकच गुंडू गेल्यार कितें, बालो तोपल्या कितें, एकच थोडे मोर्चो गेलो तो. उज्यान घेतानाय भयंकर दगीन जाता, त्या उदकांत येताना यूंक जाता गडा गडा गडकन. खंयच्यान गेल्यारय कश्ट. उदकांत गेल्यार धूव नितळ जाता, तर उज्यान गेल्यार त्या उज्याच्या बोळाक आमचें तें आसचें कितें फाड आसा सगळें तें कोरगोवन वता. पूण दोनूय रितींनी देव म्हणटा, पळयत पुस्तक म्हणटा उज्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान आमच्या शेवटाक वता आसतना आमकां देव आपोवन व्हरता. आनी कित्याक तें व्हरता म्हळ्यार मागीर म्हणटा थंय जावन भायर हाडून मागीर सुशेग दिताय. त्या देखून जर तर शेवटाक आमी पावचे जाल्यार हर एका व्यक्तीन उज्यांतल्यान उदकांतल्यान हांवें तुवें वचोंक जाय. आनी अशें वता आसतना आमकां सोंसणीकाय जाय. मुस्तुबटी आमकां सोंसणीकाय ना जाता. एब्रेवकारांक बरयल्या 6व्या अध्यायान 15 वाक्य म्हणटा, आब्राम सोंसणीकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें जोडोवंक पावलो. जर तर आब्रामाक सोंसणीकाय गेल्ली तर देवा म्हजे जागो तूं सोडून येवंक सांगलोय आनी हांगासर इजिप्तांत पावला, थंयसर म्हज्या बायलेक साराक राय व्हरून आसा, कली गजाल म्हणलें जाल्यार ह्या म्हज्या पुताक तूं बालिदेव पेटोवंक विचारनासाय, ही कली गजाल खंय वचोन पावलो म्हणलें जाल्यार इतलीं वर्सां हांवें पयण केलीं, हांव खंय वचोन पावलो, तुवें म्हाका आपयलें म्हाका बरें जाता म्हूण भुरगीं इतलीं वर्सां दिवनाय म्हणलें. सोंसणीक तेजें तें नातिलें जाल्यार समस्यांक तो पडतो. आज आमच्या जिवितांत ती मोगाचें न्हू, शेवटाक पावता आसतना मस्त समस्ये म्हाका तुका येतात. मस्त जाणां म्हणटात आमकां जावचें ना सेवा, आमी सोडटा, आमकां जायना म्हणून. आमकां जायना येशें जाल्यार म्हाका जावंकूच जायना, हें म्हज्या कर्मां म्हाका म्हणे जावचें ना म्हणटात. आनी त्या देखून ती फाटीं येतात. फाटीं गेल्ल्या कडले चलवाले मनशां देखून जेजू कितें म्हणटा, लुकाच्या 9व्या अध्यायांत 62 वाक्यांत म्हणटा, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्ही. एकटी तुवें शेवटा कुशीन येता आसतना 100 कुशीन तुका फाटीं व्हरतात, 100 कुशीन. आनी त्या फाटीं तूं पळोवंक गेलोय जाल्यार तर तूं शेवटाक थंयसर पावोवंक तूं योग्य न्ही. खेदेळा तुका सोंसणीकायेन तूं कश्ट सोंसताय, कश्ट येतलेच सोंसताय, त्या देळा तूं थिरासन तुजें तें भरता म्हणून सांत जाकोबाच्या पत्रांत 1ल्या अध्यायांत 2ऱ्या आनी 3ऱ्या वाक्य म्हणटा, म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तरेचे कश्ट तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तें बागस्स म्हूण तुमी लेखी जाय, तुमचो भावार्थ परकिल्ल्या वरवीं तुमचें तें थिरासन उब जाता. त्या देखून उगडास दवरया आमच्या जिवितांत थिरासन जर तर उब जाय जाल्यार आमी जर तर जिवितांत शेवट पावचे जाल्यार
कष्ट दग्ध मुस्तो आसात तेंत सांब पावलोन बारी एक सरळ उतरांनी सांगलें. सांब पावलो आमच्या प्रकार व्हडलो एक तो जेजू क्रिस्ताक साक्ष जाल्लो एक व्यक्ती, व्हडलो एक सांत. पूण ताच्या जिवितांत तो म्हणटा, कोरिंथीकांक बरयल्ल्या 2 अध्यायान 27वें वाक्य म्हणटा, वावंटे बरेत वावर करून कितल्योशो राती न्हीद कळोन भुकेन आनी थानेन साबार उपास काडन हिंव तोडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टाला. आज आमच्या समुदायान आमकां पळयलें जाल्यार आमकां सड्ड कश्ट काडूंक कोणाक नाकात. त्या देखून आमी बिजनसाक हात घालना. बिजनसान रिस्क आसा, बिजनसाक गेल्यार रिस्क आसा. ते कोण येता राती म्हणसर बसचें, एका सकाळीं जावन राती वरें बसचें, खंयच्या फंक्शनाक वचूंक ना, कांय ना. आमकां व्हडणी दिसा आमकां एक सांबाळ मेळ्ळ्या पुरो, म्हयन्याक M.Com, MSc आनी काल PhD पुरा शिकता. खंय एका संस्थांत आमी काम करता. म्हयन्याक 20-25 हजार सांबाळ जाल्यार आरामेर आसा. तेंतेकलो ल्हानसोकलो व्यापारी संजेर 4 ते 8 वरां म्हणसर काम करता. तो तांत्या मानगी इल्लें बाजिल्लें कालें इंकरिंग करता. तो दिसाक एक 10-20 हजार करता, बिजनेस करता. हांवें सांगचें उदाहरण हांवें कंपेर करचें न्ही. हांव म्हणचें जिवितांत शेवट पावचें जाल्यार कोणीय तो जावं दी, लायक जावं दी, धर्मीक जावं दी, शिकपी जावं दी, अशिकपी जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, दुबळो जावं दी, हर एका व्यक्तीन कश्ट काडूंक आसात. आनी हे कश्टांच्या मुखांतर पाशार जाल्यार मात्र आमी शेवटाक वचोंक पावता. प्रक्रियेंत भाग जावंक आसा. आनी त्या देखून केदाळ ह्या प्रक्रियेंत भाग जाता तेदाळ आमकां अनुभव मेळटा. आनी हो अनुभव आमी हेरांक आमी मार्गदर्शन करूंक शकता. मुस्तुबोटी प्रायवंतांनी दिल्लें मार्गदर्शन भुरगीं आयकनात. त्या भुरग्यांक गुंतून आंगी तांणी अनुभव जडला आनी त्या देखून ती आमकां सांगतात. म्हणून कोरिंथीकांक बरयल्ल्या 2 पत्रां 1 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा, आमच्या कंती दुखींनी तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताजे येतावन आमकां लाभलेल्या बुजवणे मारिफात सक्कट तरांच्या कश्टांक संपलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. केदाळ आमी कश्टान पाशार जाता त्या दाळा आमकां आनी एकल्याकी बुधबाळ सांगूंक जाता. तांकांय आमी जिवितांत वयर हाडूंक जाता. त्या देखून उडास दवरया. जिविताचो शेवट आमी पावचें जाल्यार परिक्षेंत पास जावंक आसा. जिवीत म्हणल्यार परिक्षेंत पास जावंक आसा. आनी जर तर इल्ले कश्ट मेळटना फाटीं जावलें जाल्यार आमचें जिवन गेलें. सिराकाच्या ग्रंथांत 4 अध्याय 17 ते 19 वाक्य बऱ्या रितीर स्पश्ट उतरान अशें सांगता. प्रारंभाक ती ताका वंकणे जिंकड्या वाटेन चलयताली. ती ताचेर भिरांतने आकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उदेशी ताची परिक्षा करतली. उपरांत ती नीट वाटेन परतून ताचेशी येतली, ताका संतोश भरीत करतली आनी आपले गूट ताका उगडापे करतली. तिका सोडून तो पयस वचत जाल्यार ती ताका सांडटली आनी ताचो नाश जावंक दितली. फळे दोनी ऑप्शन्स आसात. आमी शेवटाक पावोंक वेता. शेवटाक येता आसतना जर तर ताचे सांगात रावना आमी नाशाक येता. फाटीं उरलें जाल्यार मुखार गेलें दृढ विश्वासान रावल्या तर आमी त्या पंथाक शेवटाक वचून पावता. आनी त्या देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत मागणें मुख्य. आमकां सवाल उपजोवंक बरो इतलें जर मागणें कित्या मागणें ह्या खराणा मखान तुका मुख्य. ह्या जिविताच्या संकश्टाच्या वाटेर येता आसतना जिविताच्या त्या प्रक्रियेंत आमी शेवटाच्या प्रक्रियेंत आमी येता आसतना मागण्याचें बळ मुख्य. आनी त्या देखून आमी पळयता जेजूक ताचो शेवट जाणा आसलो तरी पूण मागण्याचें प्रामुख्य त्या गुत्त आसल्यान पयल्यान पयलें जावं आपलें मनेरपण सुरू करच्या पयलें तो थंयसर 40 दीस आनी 40 राती उपास करता. 6 मातेवाच्या 4 अध्यायान आमी पयल्या वाक्यान आनी दुसऱ्या वाक्यान पळयता. ताजे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो आनी थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केले उपरांत तो भुकेलो. पवित्र आत्म्यान जेजूकी सोडूना. पवित्र आत्म्यान जेजूक ह्या संवसारी ताका त्या टायमार ताजे मिसांव ताजे
शेवट पावोवच्या पयलें ताजी परीक्षा. ताकाय 40 दीस 40 राती उपास करून थंयसर ताका थाळण्यो येवन त्या थाळणे वयर जैत येयल्या उपरांत सोम्यान जेजून आपली शुभ वार्ता प्रगट केली. आनी केवल सुरू करचे पयलें मात्र न्ही मोगाचे न्हू, प्रारंभ जाल्या उपरांत मुखारी ताच्या सुवार्थेच्या मदें मदें तस्सो तो मागणें करनासलो. 6 मार्काच्या पयल्या अध्यायान 33 वाक्यान पळयता हांव. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या दीस जेजू उठलो आनी जण नातिल्ले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. म्हळ्यार प्रारंभाक मात्र न्ही, शेवट प्रारंभ जाताना शेवटाच्या वाटेन हर एका दिसा मागण्याची गरज आसा. आमचें मागणें मात्र न्ही, आनेकल्याचें मागणें गरज आसा. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता हांव थेसलोनिकेंवर बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अध्यायान 1 आनी 2 वाक्य अशें म्हणटा, भावा भयणीनो, तुमचे मदले घडिल्ले बरी सोम्याचें उतार वेगळी विस्तारूं आनी सगळ्यांत तें जैत येवन जावं देखून आमचे बसत मागा. दोसकुऱ्या आनी खोट्या मनशां न्हू आमकां सुटको लाभो म्हणून मागा. त्या देखून आमी मागण्या जमती कित्याक येसाय. मागण्या जमतीक आमकां आयिल्ल्या वेळार आमी एकामेकाक आमी मागोवंक जाय. एकामेकाक आमी केदाळां मागता गी आमकां मागण्याचें बळ मेळटा. एक आमी मागता, एक आमच्या एक मागण्याची एक जमत, ह्या मागण्याचो एक पंगड, मागण्याचे एक व्यक्ती सांगाता मेळटात. ती एकामेकाक मागतात आनी एकामेकाक मागिल्ल्या वरवीं ती येसून मुखल्या हंताक वचून पावतात मोगाच्यान. आनी केदाळां हे मागणें आमी म्हणटा गी. केदाळां आमी मागणें म्हणून आमच्या शेवटाच्या वाटेर हांव तूं येता गी. त्या दाळा मात्र हांव तूं यशस्वी जाता. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा आमची शिस्त एका सैनिका बरी जायसय. पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार दुसऱ्या तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 2 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा, सैनांत भरती जावन आपली सर्ती करतलो, शिवाय शिपाई लौकीक राटावळ्यांनी घुसपाना. आपणाक फौजेन दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्याक खुशी करूंक ताची अपेक्षा. पळया, एक सैनीक म्हळ्यार टायम टू टायम एक्सरसाइज ताणें करीचे. सकाळीं परफेक्ट टायमार उठाचें, सकाळीं ताणें कितें एक्सरसाइज ताणें करीचें, खंयसर वचूंक जाय ताणें वचूंक जाय. एकदम डिसिप्लिन्ड व्यक्तित्व. आनी हांव आनी तूं मोगाचें न्हू, देवाच्या राजाचें आसता आसतना शेवटाक आमी पावचे जाल्यार जर तर आमच्या सैनिका बरी हांव तूं शिस्तेन नांव तर आमी मागणें सारक्या रितीन आमी म्हणना तर आमचे सोंसणेकायेन आमचे जिविताची फूड आमी करना जाल्यार शेवटाक आमकां पावूंक जायना. त्या देखून आमचे पैकी जायते जाण व्हडले बिजनसमॅन नात. त्या देखून आमचे पैकी व्हडले वृत्तीपर नात. आमकां 8 साडे 8 वरां काम करूंक नाका. थंय हांगा फंक्शनाक वचचेत, थंय हांगा थंय वचचें, हाका वचचें, थंय करीचें, हें करीचें. आमचें जिवन मुस्तुपटीं संगीत नाच ह्या गम्मतांनी आमी मुस्तकणां करशिता मोगाच्यान. खंयसर गे शेवट आनी खंयसर गे आमी कश्ट काडूंक आमकां कोणायकी नाका, कोणायकी नाका. 90% 99% लोकांक नाका. त्या देखून 1% तो कोण काडटा तो व्हडल्या हंताक वचून पावता. त्या देखून मोगाच्यान आयच्या दिसा हांवें तुवें सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय. सर्वेस्परा, म्हज्या जिवितांत तुजी प्रक्रिया चलोवन व्हरूंक म्हाका कृपा लाभूं दी. मुस्तपटीं सोमिया म्हज्या जिवितांत कश्टच आसतना हांव फुरफुरलो. हांव त्या कश्टांत हांव भायर येवच्या खातीर थंयत हांव सोडून जावन आयल्या आनी त्या वरवीं मुखल्या हंताक आमी पावोंक ना. आज सर्वेस्परा लागीं मागया, सर्वेस्परा तुवें तुजें हर एक म्हज्या जिवितांत कश्ट म्हाका उज्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान सोलोवंक दिताय तें हांवें शाबितायेन म्हजो शेवट पावोवच्या खातीर म्हाका नितळ करूंक, म्हाका निश्कळ करूंक, म्हाका भळादीक करूंक तूं म्हाका उज्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान तूं सोलोवन आसाय सोमिया. तर देवा लागीं आजच्या दिसा मागया, म्हजो शेवट तुवें दाखोवन दिलाय सोमिया. तो शेवटाक पावोंक, उंचल्या मट्टाचो शेवट हांवें थंयसर वचोंक पावोंक म्हजो आत्मो तुज्या हाताक उपसून दिता आसतना सर्वेस्परा म्हाका भोगूंक जाय तुवें म्हाका दिल्लो शेवट. हांव त्या शेवटाक पावलां आनी त्या शेवटाक पावल्या उपरांत म्हजो आत्मो तुका भेटोवंक म्हाका कृपा दी. आनी त्या खातीर सोमिया म्हाका मागणें म्हणूंक म्हाका तूं अवकाश करून दी. मागण्याक सांगाता उरलें वटू म्हणूंक, उरल्यांचें सांगाता मागणें घेवंक म्हाका कृपा दी. उरल्या पासून म्हाका मागणें करूंक कृपा दी. मागण्यांत हांवें थीर रावंक म्हाका कृपा दी. सोंसणीकाय म्हजें तें वाडय, धैर्य म्हजें तें वाडय, म्हजें तें ज्ञान वाडय
आनी ह्या मुखांतर हांवें पावच्या त्या शेवटाक वचोंक म्हाका पावय समया म्हणून आज देवा लागीं आमी मागया. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord, our mind, our heart, and our soul. May the mighty presence of God envelop us. Lord Jesus, we surrender everything that we have. We surrender all our disturbances. We surrender our anger. We surrender all our sins. We surrender all our intentions unto you. Jesus, we come to you withholding nothing. Lord, move in our life mightily. Let our life grow. Let it be a sign and a wonder to the people that you are with us. Lord Jesus, we pray for all the areas in our lives. We pray for our health. Lord, through your supernatural hand, heal every person who is sick, mentally, physically, or who is suffering different kinds of health conditions and diseases, ailments which have no cure. Lord, you are the healer. Heal them, Lord. We also pray for all the areas in their lives which are intangible, a good name. Lord, we pray for all the ideas and the thoughts that they have. We pray for all the words that they utter. Let everything be purified by the precious blood of Jesus. We surrender the character which all of us carry. May it be purified by the blood of Jesus. Lord, we surrender everything that we own and possess. That is your gift. Lord, as we are surrendering unto you, use it for your glory. Lord, I pray specially for all the individuals who are present here and all the individuals who are watching online. May the precious Holy Spirit reveal the will of God in their life. Lord Jesus, how through your angel you revealed the divine plan to Mary. Today, through your mighty Holy Spirit, reveal the plan for our lives. Reveal the intentions and the mission that you have for our life. May the mighty Holy Spirit change us, mold us, and grant us direction. Lord, as we are surrendering and praying unto you, may every stronghold or blockage in our mind, in our surrounding, and in everything that we are doing, may it be broken by the precious blood and the name of Jesus. Hallelujah, 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 तेरे गीत गाऊं तेरे संग्रह में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाऊं तेरे गीत गाऊं तेरे संग्रह में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मसीह. तेरे गीत गाऊं तेरे गीत गाऊं तेरे संग्रह में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु.
संग्रह में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, संगत अपने तेरे गीत गाऊं, तेरे संग्रह में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हरे कांचस हो गुलाब कांचस। हालेलुया 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 हालेलुया। The Lord is showing, dear child, do not worry. I love you and I will take care of you. I see the light of God, brightness entering the lives of few individuals. Where there is fear, there will be peace of God, and many individuals will be able to experience divine peace in their difficult circumstances after this prayer. The Lord is also showing He is setting free from the shackles, chains for few individuals, those who are suffering, and in the coming days you will be able to experience the change. Lord, we pray right now, open our eyes that we may see your will. Open our ears that we may hear you clearly. Open our mouth that we may sing praises unto you. Jesus, may our hearts be opened unto you. Lord, when you knock the doors of our hearts, may we get the grace to welcome you in our life. Lord, we pray that may you come in our life mightily, more mightily than yesterday, more mightily than all the experiences that we have had till now. Jesus, we surrender unto you, that your plan may be established in our life. Lord, you have said that I have plans for you to prosper and plans of well-being. Jesus, we surrender our lives unto you. Many times when we have ignored you, we seek forgiveness from you. Lord, we specially raise our hands right now and pray against all the circumstances that are taking us away from you, circumstances that are leading us to sin, circumstances that are leading us away from your divine will. Jesus, put a wall of fire, protection around us from all kinds of arrows that flies by the day or any attack of the enemy. Lord, may your divine light guard and protect us like how you led Israelites. Jesus, we pray that your supernatural power may enter the lives of our communities, of our leaders, of our spiritual, religious, political and lay people leaders. Lord, may the supernatural wisdom of God come in their lives. May the supernatural grace come in their life to lead the people according to your divine will in these difficult times. Lord, we pray for all the individuals who are being persecuted. May the precious grace and the love of Jesus enter their life. Lord, we pray right now as we lift our hands and pray, every kind of bondage in our life, every situation that is not moving, every block in our life may be moved. May the precious hand of God envelop around us and protect us from all the harm. Change us and lift us and keep us in the right place and the right position where we have to be prosperous and where we will be watered by the divine hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आपोर जेसू पवित्र स्पर्शां तुझ्या आपोर जेसू आपोर जेसू आपोर जेसू दैविक स्पर्शां तुझ्या आपोर जेसू गुण कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यानो सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. एक घडीभर आमकां सुमयाच्या पांयां तळा परत आमी समर्पण करया. आमची मागणी आमची तेसवां ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. मोगाच्यानो पयल्यान पयलीं आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सगळे आमचे कुटुंब सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. गांवांत आसलीं परगांवांत आसलीं आमचे हर एक भावंडां सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून मागया. भुरग्या बाळांक इस्कॉलाचे दीस इस्कॉलाक वेताना तसो सुमी पाटी येताना राखून दी सांबाळून दी मागता आसतना तांकां शिकोवंक मतीक उसवाड बरी भलायकी सुमी लाभोवन दी म्हूण मागया. आमच्या युवा जनांक सुमी अभिशेक करून दी ताच्या सक्तेन बरोवन दी तांचें जिवीत नंदन करून मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां विशेश तरान सुमयेची सकत पदवी तांच्या जिवितान पडजळून दी बरेपण तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया. आनी विशेश तरान कुटुंबा खातीर पयशेल्या गांवांत परगांवांत वावुरतेल्या आमच्या कुटुंबाचो सान्याचो उडास कडेन कितलो त्याग साक्रिफीस करना आसात तांकां बरी भलायकी कामाची भद्रती दिवन दी. सुमी सक्कड वायटा विघ्नां अवघडांतले तांकां राखून दी सांबाळून दी म्हूण विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर तांच्या तेसवां खातीर एक घडीभर आमी मागया. आमच्या देशा खातीर आज परत विशेश तरान मागया. मोगाचेनो आमी मस्तू तेंमतावन मागल्लें बरें मुखेल उदय येवन दीत बरो एक सरकार आस्तित्वा घेवन मागल्लें जावं बरो देवाची मांडावळ देवाची योजन ताच्या प्रकार एक सरकार आमकां अस्तित्वाक आयला. देखून आज आमी पातयेन कित्याक देवान विसरून काडल्या सो कोणी खंयचोय उद्दो स्विकार करूंक साध्य ना. आनी आमच्या प्रधानमंत्रीन आनी ताच्या सांगाता सर्व मुखेल्यांनी जे देवाच्या नांवान प्रतिज्ञा करून तो अधिकार घेतला. मनशा दक्षिणेक पडनासतना अंतस्करणाच्या थाळ्याक पाळो दिवन एक बरें आडलतेन दिता म्हणून तांणी बसयलां. देखून तो सुमी तांच्या मतीक उजवाड दिवन दी तांकां बळ भलायकी दिवन दी. जे देवाच्या नांवान तांणी प्रतिज्ञा केला आनी त्या देवाच्या आज्ञा प्रकार एका निजा देवाच्या आज्ञा प्रकार लोकांची सेवा करूंक ह्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सक्कड लोकां जाती गातीच्या लोकां धर्माच्या लोकां सांगाता घेवन फुडें वचूंक तसो सुमी तांच्या मतीक उजवाड दिवन मागया. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाचें राज देवाची पदवी देखून ह्या मुखेल्या मारीपात ती परजोळून दी म्हूण आज आमी विशेश तरान आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आमच्या गोवळी बापां खातीर सक्कड याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. पिडेस्त भावंडां खातीर विशेश तरान आस्पत्रांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर आमी विशेष तरान मागया. सभा जणांनी तुमचे कडेन म्हजे कडेन मागोवंक विचारलां तांचे खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. मोगाचेनो आमच्या हर एकल्याचे वैयक्तीक दूख बेजाराय खंत आमचे कश्ट आमचे समस्ये आमची पिडाशिडा आमच्या काळजाचे अत्रेक हर एक सुमयाच्या पांयां तळे ह्या घडी समर्पण करया. सुमी आयकता
ताजी पदवी अगणित ताजी सानवाई महिमा वर्ती मोगाचें न्हू आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण करया जे कितें मागोवंक आसा विचारूंक आसा ताजे कडेन आमी विचारया झगडया आमी ताजे कडेन सांगया आमचे आटाविटे कश्ट दोख आनी आमकां पाव म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आनी ताजे आशिर्वाद जोडूंक आमकांच आमी ताय जावन गवया गीत ह्या देवाड्या सक्रामेंतान Itia voda sacramenta Sostang naman koruya Purvira tya rupa bodla Novyo riti adarya Salvon vecha askat vishmya Bavarta che bol divya जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी वाढता प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या निरक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयन फवक घन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन